कार्लो आकुतीस. थोडें भोव ताचे वयर हांवें वाचलेलें. चोड न्हय. हो नवो भक्तिवंत अशें आमच्यान म्हणूंक जाता. आनी हे दाखोवणीची उक्तावणी करूंक तुमी म्हाका आपयलो म्हणून हांव देवाक आर्गां दितां आनी तुमकां दिन वाचतां. कित्याक हांव जाणा हे दाखोवणे वरवीं म्हाकाय जायतें शिकूंक मेवतलें. आनी ह्या आयच्या मिसाची तयारी करूंक म्हाका थोडें भोव वाचूंक मेवलें. आनी कार्लो आकुतीसाका आनीक मातसो हांव वळखूंक पावलो. देवाक आर्गां दितां. मायाचे तिसरेर 1991 लंडन शारांत कार्लो आकुतीस जल्मलोलो. ताची आवय बापूय इटालियान पूण कामाक लागून लंडन रावतालीं आनी थंयसर कार्लो आकुतीसाचो जल्म जालोलो. ऑक्टोबराचे 12 2006 वर्सा इटालियाच्या मोन्झा शारांत कार्लो आकुतीस अंतरलो. 15 वर्सांचे पिरायेर मोगाच्या भावा भयणींनो चिंतुया आमी. 15 वर्सांनी हो भुरगो हो तरणाटो भाग्यवंतपणाच्या मार्गार इतलो मुखार पावलो. आमी आमचेंच कितें म्हणटले काय? म्हाका आतां 80 वर्सां जालीं आनी हांव चिंतां हांव खंय पावलां काय ह्या भाग्यवंतपणाच्या मार्गार. आनी हांव तुमचे लागीं उलो मारतां. तुमी चिंतात हो 15 वर्सांचो तरणाटो भुरगो आमकां शिकयता भाग्यवंतपण कितलें गरजेचें तें. खरें म्हणल्यार आमची पवित्र सभा आमकां शिकयता आमचे मदलो जोण एकलो देवा वरवीं भाग्यवंत जावंक आपयलोलो आसा. हें आपोवणें आमकां सगल्यांक मेवलां. ज्या दिसा आमी बावतिजम घेतलो त्या दिसा देवान आमकां नवें जिवीत दिलें. आनी हें जिवीत सांबाळूंक आनी मुखार व्हरूंक आमचें आपोवणें आनी आमचो कायदो. आयज पासून आमी कितें केलां जायत आमी आमचेच लागीं विचारुया. कार्लो आकुतीसाक मान दिवंक आमी हांगासर एकठांय जाल्या तेन्ना कोणूच मनीस भाग्यवंतपणाच्या मार्गार मुखार वेता तेन्ना ह्या मार्गार 5 पावंडे आसतात. पयलो पावंडो म्हळ्यार सर्वंट ऑफ गॉड. कोणूच मनीस जर भाग्यवंत जावचो आसा पयलो पावंडो ताका पवित्र सभा सर्वंट ऑफ गॉड देवाचो चाकर म्हूण पाचारता. त्या मुखार
मान्यवंत वो अनदवंत ह्या पावंड्यार तो मनीस पावता. आमचो कार्लो आकुतीस 218 वर्सां मान्यवंत वो अनदवंत जालो. 10 ऑक्टोबर 2020 पवित्र सुबेन ताका ब्लेसेड भाग्यवंत भक्तिवंत म्हूण परगट केलो. आनी आमी जाणा काल अब्रिलाचे 27वेर पाप साहेब ताका भाग्यवंत म्हणून परगट करचो आसलो, पूण देवाची येवजण दुसरी जाली आनी देवान पाप साहेबाक आपल्या फुड्यान आपोवन व्हेलो. दुबावना बेगीनच आमचो कार्लो आकुतीस भाग्यवंत जातलो आनी आमी ताका सांत कार्लो आकुतीस म्हणटले. प्रितीच्या भावां भयणींनो, हांव तुमकां म्हणटालो, उगडास कोत्तालो, आमचे मदलो जोण एकलो देवा वरवीं भाग्यवंत जावंक आपयलेलो आसा. हें आपोवणें आमकां मेवलां आनी ह्या आपोवण्याचेर मन दवरून आमी आमचें क्रिस्तांव जिवीत जिवंक जाय. आमचो संपलोलो पाप साहेब फ्रांसीस जायते फावट म्हणटालो, डू नॉट बी अफ्रेड टू बिकम सेंट्स. डू नॉट बी अफ्रेड. भाग्यवंत जावंक भियेनाकात. जायते फावट आमी चिंता भाग्यवंत फकत आमी आल्ताराचेर पळयता पळय ते ना. आमच्या घोराब्यांनी आमच्या गांवांनी जायते भाग्यवंत मनीस आसात. तांकां पवित्र सोबेन भाग्यवंत म्हणून आजून आमकां सांगून दिवंक ना, पूण ते आपलें बरें जिवीत जियेतात आनी भाग्यवंतपणाच्या मार्गार मुखार सोदतात. भाग्यवंत जावंक सोंपें न्हय. जायते प्रयत्न करूंक पडटात. जायत्यो ताळण्यो वाटेर उब्यो जातात. तांचेर जोयत व्हरूंक जाय आनी तांचेर जोयत व्हरूंक आमकां जायतें मागणें करूंक पडटा. भाग्यवंतपण देवाचें देणें, देवाची कृपा आमकां गरजेची आनी ही कृपा आमी जोण एकल्यान जाणो जावन हें आमचें आपोवणें म्हणून आमी देवा लागीं मागूंक जाय. तुमची दोदोर आयच्या वाचपाचेर ओडटा. आतांच आमी वाचपा आयकल्यान पयलें वाचप धर्मदुतांच्या इतिहासा वेलें वाचप आनी थंयसर आमी आयकलां पेद्रू आनी जुआंव हांची खबर आयकतूच लोक एकठांय जालो आनीक देवाक आर्गां दिवन मागणें करूंक लागलो. आनीक ह्या वाचपान आमकां सांगलां तांचेर पवित्र आत्मो देंवन आयलो. ती पवित्र आत्म्यान भरली आनी ती जमलोली आसली ते सुवातेर ती स्वात हालूंक लागली. आनी
काळजीदारपणान ती देवाचें उतर परगटूंक लागली. ती पवित्र आत्म्यान भरली आनीक थंयसर मागणें करताली, थंयसर जमीन आलोवंक लागली आनी काळजीदारपणान ती देवाचें उतर परगट करूंक लागली. मोगाचे भाव भयणीनो, आमी मागणें करता तेन्ना अशें कितें घडटा जायत. म्हजे अशक्तायेन हांवूच जायते फावट पळयतां मागणें म्हाका अवघड लागता. केन्ना काय मागण्याचो वेळ काबार जायत अशें दिसता आनी म्हाका दुबावना तुमकांय अशें दिसता आसतलें. पूण मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी मागूंक जाय. देवाची कृपा आमी मागूंक जाय. बरे भाशेन आमी मागणें करूंक जाय. पवित्र आत्म्यान आमकां भरूंक आमी देवा लागीं देणें मागूंक जाय. आनी उपरांत काळजीदारपणान सगळे वायट वंडावण्यो ताळड्यो पयस करून भाग्यवंतपणाची वाट चलूंक आमी वावरूंक जाय. हें आमकां पयल्या वाचपान हांवें जाता. शुभ वर्तमानान आमी आयकलां निकोदेम जेजू लागीं उलयता आनी जेजू ताका सांगता, सगल्यांनी परतून जल्म घेवंक जाय. नवें जिवीत जिवंक आमकां सुरू करूंक गरज. हांव म्हणटालो बावतिस्मा दिसा आमकां देवान नवें जिवीत दिलां आनी त्या जिवितान पातक आसूंक जायना. पातक आमी पयस करूंक जाय आनी बरे भाशेन देवाचे खोशेर राजी जावन आमी आमचें जिवीत मुखार व्हरूंक जाय. जेजू म्हणटालो नवें जिवीत आमी जिवंक जाय, नवो जल्म आमी घेवंक जाय. आनी समजना जावन निकोदेम ताका म्हणटालो, हें कशें जावं येता? परतून म्हजे आवयचें कुशवें दसोंक जाता? हें जायना. आनी जेजू ताका समजायता, उदका वरवीं आनी आत्म्या वरवीं, पवित्र आत्म्या वरवीं आमी नवो जल्म घेवंक जाय. रोखडोच आमकां बावतिस्मांचो आमच्या स्नान संस्काराचो उगडास येता. परतून म्हणटा देवान आमकां नवो जल्म दिला, आत्म्या वरवीं आनीक उदका वरवीं पवित्र बाप्तिस्माच्या संस्कारान. आनी हें जिवीत, नवें जिवीत आमी सदांच जिवंक वावरूंक जाय. भाग्यवंत जावंक आमकां जायते मागण्याची गरज आसा आनीक बरोसभर आमकां नमुण्याची गरज आसा. कोणूय जर भाग्यवंत ताचें जिवीत आमी आमचे मुखार दवरीन जाल्यार ताचेर नियाळ करून ताचे भाशेन आमच्यान जावंक वावरूंक जाता आनी आमी वावरूंक जाय. जायते फावट आमचे तरणाटे आनी तरणाटी आनी कित्याक जायते फावट जाणटे आनी जाणटी म्हजे भाशेन एक्टरांची खबर आयकता हांव. कोण फांकी एक्टर आसा, एक्ट्रेस आसा, ताचे भाशेन आमी जावंक सोदता. ती खबर सोडुया. भाग्यवंतांक आमी आमचे मुखार दवरूंक जाय आनी तांचे भाशेन जिवंक आमी वावरूंक जाय. तांचे सुगूण आपणावंक आमी वावरूंक जाय आनी ह्या वरवीं पवित्रतायेच्या मार्गार आमी मुखार वचूंक जाय. आमचो भक्तिवंत कार्लो आकुतीस आमकां जावन आसा एक नमुनो.
देवान आमकां हो नमुनो दिला. आमी खेरीत भाशेन आमच्या तरणाट्यांनी ताचे भाशेन जिवच्याक बरें जिवीत जिवन ताचे सुगूण आपणावंक आमी मुखार वचूंक. खरें म्हणल्यार भक्तिवंत कार्लो आकुतीस हाच्या जिवितांत ताकाय नमुण्याची गरज आसली आनी ताणें आपल्या जिवितांत थोड्या भक्तांक सांतांक विंचून काडलेले आनी तांचे भाशेन तो जावंक वावुरतालो. पयले सुवातेर आमच्यान म्हणूंक जाता आसिजीचो फ्रांसीस. आसिजी जावन आसा शार जंय कार्लो आकुतीसाक पुरला ताच्या मरणा उपरांत. ताका सदांच आसिजीच्या फ्रांसिसाचें देवसांव आसलें आनी ताचे सुगूण आपणावंक तो वावुरतालो, ताचे भाशेन जावंक तो वावुरतालो. आनी त्या खातीर सदांच ताची नदर गरिबांचेर आसली. कोण कोनिश्टायेक सांपडल्यात तांचेर आसली आनी धांवन धांवन तो तसल्या मनशांक आदार दिवंक वेतालो. म्हणटूच आसिजीचो फ्रांसीस आसलो कार्लो आकुतीस हाचो नमुनो. दुसरे सुवातेर फ्रांसीस आनी जासिंता मार्तो भाव भयणी हांकां तांचे बापूल भयणी बरोबर लुसिया बरोबर फातिमा सायबीण दिश्टी पडलेली आनी कार्लो आकुतीसान हांकां दोगांयकूय आपलो नमुनो कसो विचून काडलेली. फ्रांसीस आनी जासिंता. भाग्यवंत बेर्नादेत सुबिरू ही जावन आसली आनी एक नमुनो आमच्या कार्लो आकुतीसाक. भाग्यवंत डॉमिनीक सावियो आनी एक नमुनो कार्लो आकुतीसाच्या जिवितांत. मोगाच्या भाव भयणीनो, हे भाशेन आमी जर तर पवित्रतायेच्या मार्गार मुखार वचूंक सोदता आमी आमच्या जिवितांत असले नमुणे विचून काडूंक जाय आनी तांचे भाशेन जावंक आमी वावरूंक जाय. आयज पवित्र सभा आमकां कार्लो आकुतीस दिता. हो भक्तिवंत ताचे भाशेन आमी जावंक सोदता. ताची दाखोवण आमी कोत्ता. कित्याक ताका अदीक बरे भाशेन ओळखूंक ताचे सुगूण आमी आमच्या जिवितांत आपणावंक आनी ताचे भाशेन जिवन आमी बरे क्रिस्ती आनी भाग्यवंतपणाच्या मार्गार मुखार वचूंक. पवित्र संस्कार मिसाची भेट तातूंत आतां आमी वांटो घेवंक हांगासर एकठांय जाल्या. जावन आसा संपूर्ण मागणें. हांव म्हणटालो मागणें आमकां गरजेचें आनी सगळ्या परस व्हड मागणें म्हणटा तें पवित्र मिसाची भेट, पवित्र संस्कार. कित्याक पवित्र मिसाचे भेटेंत आखी पवित्र सभा आमचे बरोबर मागणें करता आनी जेजू आमचे मस्तक आमचे पासत आनी आमचे बरोबर मागणें करता. त्या खातीर पवित्र मिसाचे भेटेन आमी सदांच व्हडे भक्तीन वांटो घेवंक वावरूंक जाय. आमचो भक्तिवंत कार्लो आकुतीस अशेंच करतालो. आमकां बरयलेलें मेवता. पयलो कोमयाव ताणें घेतलेलो ते मेरेन तान दिसा दिसपोटी तो मिसाक वेतालो आनी मिसाक वयच्या आदीं मीस सुरू जावच्या आदीं जायतो वेळ पवित्र साक्रामेंताशी रोजार करतालो. मीस कवर जातकूच पवित्र साक्रामेंताशी रोजार करतालो. आनी अशेंच करून कार्लो आकुतीस आयज भक्तिवंत जावंक पावलो, फाल्यां भाग्यवंत जातलो. तर मोगाच्या भाव भयणीनो,
मागणें करून कार्लो आकुतिसा लागीं शिकून आमी आमचे पवित्रतायेचो मार्ग रस्तो दवरुया. आमचे बरोबर सायबीण माय सदांच आसतली. जशे परी कार्लो आकुतिसाच्या जिवितांत सायबीण माय सदांच हाजीर आसली. तो जायते तेर्स कोत्तालो, रोजार कोत्तालो आनी अशें करून दुसऱ्यांक शिकयतालो. सायबीण माय आपल्या पुता जेजूच्या खुर्सा ताळा उबी आसली. ताच्या कोश्टांनी वांटो घेताली. दुबावच ना. आमच्या जिवितांत सायबीण माय सदांच हाजीर आसतली. आमच्या दुखांत वांटो घेतली आनी आमकां आपली बुजवण दिवन आपल्या पुता फाटल्यान आमचो कुरीस घेवन चलूंक आमकां आदार दितली. ही थोड्योश्यो शिकवण्यो आयच्या मिसांत खेरीत भाशेन आमी घेवया. अदीक करून जेन्ना आमी कार्लो आकुतिसाक मान दिवंक हांगासर एकठांय जाल्या, ताचे वयर आनीक आनी आनीक माहिती आमी सोदता. बरे भाशेन ताचे सुगूण आमी आपणावया. खेरीत भाशेन तोरणाट्यांक हांव उलो मारता. तुमचे भाशेन तो तोरणाटो 15 वर्सांचे पिरायेर तो सोंपलो, पूण भाग्यवंतपणाच्या रस्त्यार इतलो मुखार पावलो. आमी आमचेच लागीं विचारया, आमी खंय पावल्या? रस्त्यार आसां वो रस्त्या भायर पावल्या? इल्लोसो वेळ नियाळ करुया.